बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यासपिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली. देखून सुर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो. देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींची पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच अजापा मिलाग्र आनीक विजमेदां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती आयकून सगळो लोक पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, तांकां उर्बा दी सदांकाल धाडपाक. तशेंच तांचीं दुयेंसां बरीं कर आनीक वायट पयस कर आनीक तांचीं सगळीं कामां तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 29 डिसेंबर 2020. हांव सजमतां ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो, आयकलो, तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक आतां जेजूचो वावर तीं फुडें वतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन 7 चोयताय, शिकताय 38 वेर्स. आनीक म्हजेर भावाट थेवतात ताणी पिवचें पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो. 39 जीं कोण जेजूचेर भावाट थेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं जेजून अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेंत जावंक नासलो, देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हें आमी काल चोयलां की जेजून हें म्हणलोलें की तुमी जातलीं एक जिव्या उदकाची झर घोशघोशीत व्हांवता तसली. कित्याक तूं एक पाटी पवित्र जालो जाल्यार तुज्यान देवाचें काम करपाचें बंद करपाक जायना. तूं दुसऱ्यांक हें सगळें शिकोयत वयता, कितकोन देवागेलें राय चलता, कितकोन अजापा मिलाग्र्यो तुज्यान देवाचे वरवीं तुजे भितर पवित्र आत्मो आहा तो करून दिता. तें सगळें शिकोवपाचें तुगेलें काम आनीक बंद जायना. जे परी सातांनी एक पावटी वावर सुरू केलो, ते मोरो पासून ते जेजूची खबर तांणी परगटली. लोकां मदें जेजू विशीं मोतां फावटी हीं उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी, दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त, पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. क्रिस्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनीक दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण जेजूक धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताजेर हात घालूंक ना. तर हिंगा लोकान हें जेजूगेलें प्रवचन आयकून जायत्या जाणांनी मांडून घेयलो की होच तो क्रिस्त म्हणून. तर आनीक दुसऱ्यांनी म्हणलें की क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय, क्रिस्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनीक दाविदाचे बेथलेहेम नगराचो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. तर हें सगळें घडोवन येयलोलें, पूण त्या तेंपार अशें करून वॉट्सॅप मॅसेज घालपाक यूट्यूब व्हिडिओ नाय. त्या दोना लोकांक तितूली सोजमणी साप मेळ नासलोली. आनीक जेजूची ही मिनिस्ट्री पळय आहा ती फकत 3.5 वर्सां आसलोली. तर तितूली लोकांक आयडियर मेळो ना की हो जेजू बेथलेहेमांत जल्मलोलो, हो दाविदाचे संस्थेंतलो जेजू जल्मोन येयला. तर हें सगळें लोक पळय म्हणटालो तें घडोवन येयलोलें, पूण लोकांक तितूली नॉलेज नासलोली. आतां कितें एक खबर जाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज वचोन जाणाय तुमी कितू व्यू मेळटाय ते. हें पळय नाटकां बाटकां कोताय युट्यूबाचेर आमगे गोंयकार कातोलिकां, तेंकां चोयाय तुमी कितू व्यू मेळटाय ते. एक दिसाक 10,000 5,000 व्यू आनी मागीर सुमना चोयाय तुमी, आनीक एक म्हयनो म्हळ्यार चोयाय 50,000-60,000 व्यू. कितें चोवपाक? हीं संवसारांतलीं नाटकां लोकांक इफेरनात ओडपाचीं आनीक तशेंच दुयेंसां पेस पिड्यां लोकांचें जिवीत शेवटून उडोवपाचें. तर हें चोवपाचें मातशें बंद कराय आनीक प्रिचींग हें देवाचें प्रिचींग घरांत दिसभर घालन दवराय आनीक तुमगेलो घोराबो आख्खो पवित्र जातलो आनीक सगल्यो जेजून म्हणटे भाशेन झर व्हांवपाची थांबोनासतना तेसोली झर आमगेलो एक कातोलीक घोराबो
जातलो हें तुमी सगळें नपयत हेजेर सगळ्याचे फोंट मान हे पळय तुमकां फोटो सांगताय युट्यूबाचेर सगळे गोंयकार कातोलीक देव बरें करूं म्हणटाय तुमकां तेगेलो व्हिडिओ चोयल म्हणून हीं सगळीं फकाणां तुमकां देव बरें करपाक ते एनॉयटेड ना एनॉयटेड म्हळ्यार कितें ते तुमकां अजापा मिलाग्र करपाक शिकोवपाचें तेन्ना देव बरें कोता करूं म्हणटाय तें तुगेल्या मनशागेल्या लागोता जो मनीस एनॉयटेड आहा एनॉयटेड म्हळ्यार कितें तुका अजापा मिलाग्र करपाक शिकयता तुगेलीं दुयेंसां तुका त्रासांतलो कोश्टांतलो तुका बेकारपणांतलो तुका भायर काडटा तर हें तें कांय कोनाय आनीक ते तुमकां म्हणटाय देव बरें करूं हें तेगेलें देव बरें करूं मिठा मारे हें माथ्यां घाले हें देव बरें करूं तुमकां कांय हेजो एक पयशाचो तुमकां फायदो ना आनीक देवाच्यान तुमकां कांय बरें करपाक जायना कित्याक तुमी जिवीत वायटांत ओडलोलें आहा तर वायटांत जिवीत ओडीत जाल्यार देवागेलें तुमचे भितर कांय चलना कित्याक तुमी देवागेलें जिवीत जियेतलीं जाल्यार तुमच्या हातींत आहा नाजाल्यार तुमी जे परी जियेतात देंवसागेलें जिवीत तेंय जियोवपाचें आनीक फुडाराक मरो पासून जियोवपाचें तेंय तुमगे हातींत आहा तर तुमी चिंतयाय आनीक हो तुमगेलो वेव्हार पळय आहा चालतो युट्यूबाचेर लोकांगेलीं देव बरें करून घेवपाचीं कोणागेलीं ह्या फुटकिऱ्यांगेलीं हें तुमी सोडून दियाय जुदेवांचे वडील जेजूचेर भावार्थ दवरूंक कबूल नात हो हें हेडींग दिलो हां 45 बायबलाचेर दिला हें चोय जुदेवांचे वडील देवाचेर भावार्थ दवरूंक कबूल नात हेका लागून तेणी जेजूक आजून पासून मारून गेलोलो ना कोणें जुदेवांचे वडील तर आजून जुदेवांचे वडील सांगताय तुमी जेजू माननाकाय जेजू देवाचो पुतनी आनीक तेदना जेजू मेल तेदो पुनर्जीवन जालें तेदोणा तेणी जुदेवांच्या वडिलांनी ताका पयशे दिले की तुमी फोट म्हणून फोट सांगाय लोकांक की जेजूक तेणी शिसांनी चोरून न्हयल म्हणून तर ही फोट ते आजून लोकांचे मात्ताय आनीक लोकांक आजून पिशान काडटाय ज्युईश लोकांक तुमी मानून घेनाकाय जिदेवांचे वडील जेजूचेर भावार्थ दवरूंक कबूल नात आजून ते लोकांक हुस्कायताय लोकांक आजून शिकयताय तुमी जेजूचेर भावार्थ दवरनाकाय फकत तुमी आमगेलें आयकाय खबरो आनीक हे त्यो खबरो आयकोताय आतां तेंगेले सगल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो 2020 वर्स देखून सगल्यो इफेरनात गेल्यो आनीक हेर लोकांक गेल्यो म्हूण तूं तें आनी सांगपा न्ही तशें कातोलीकूय तें आनी सांगपाचें न्ही तुमकां सांगोत येयला प्रिचींग कॉमेंट्स करूं की सगळे कातोलीक पळय जे मेले सांतांक सोडून आनीक सांतांक सोडून पळय मेले ते सगळे इफेरना गेले कित्याक तेणी कोणाक अजापा मिलावरी करपाक शिकयलो नाय तर आमी आज शिटूंक जाया आमी आमकां पळय देवान गिन्यान दिलां दोळे कान हात पांय दिले 5 सेन्सीस आमचे आजून चालू आहाय तर आमी हे वेव्हारांत घालून हाचो उपयोग करून आमी हें सगळें वायट पळय आहा तें नपयत करया आनीक भावार्थ जेजूचेर दवरून आमी आयज सान पवित्र जाया हें कातोलिकांक मुगेलें सदांच मागणें आनीक तशें सांगणें लास्ट वॉर्निंग हें सारकें हाय अलर्ट म्हणटाय ते भाशेन तेन्ना चौकीदार 45 मुखेल याजनिकां आनी फारिजेवां सरशीं परतून गेले हे पळय चौकीदार ऑफिसर म्हूण आहा इंग्लिशीन तर हे पळय धरपा धाडले तेका जेजूक तेका कांय कारण मेळोना तर तेका परतून वचपाक पडलें हांणी तांकां म्हणलें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना कोण ते आतां जिदेवांचे वडील आतां तेका सारको हितुलो तांकां जेजूक आज धरून हाडपाक जाय आसलो तेणी केशे भाशेन तांकां हुकूम घालून धाडलोली तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना चौकीदारांनी म्हणलें हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना आतां हेचो हिंगा आनकोडे कोडटा की जेजू देव म्हणून कित्याक हो मनीस पळय उलयला तेश कोन्न केन्ना उलोवं ना म्हणटाय तेजो सारकें आय विटनस आहाय चोय आनी एक आनी दोन न्ही ते ऑफिसर ते कितू जाण आसता ते चोय तुमी प्लस ते वचोन एक सांगताय कोणाकू जुदेवांच्या वडिलां ते आतां रोंग म्हूण सांगताय तुमी जुदेवांच्या वडिलांक
तुमी आमकां हो वायट मनीस म्हणून तुमी आमकां धरून हाड म्हणलो तेका आनीक तेगेलो गुन्यांव आनी अपराध नासतना तेणें कोणाक कांय केलो ना, वायट उलयलो ना, कोणाचें फॉर्मण मारलो ना, ना म्हूण तेणें कोणाक कांय केलो ना आमचे मुखार. तोरी आमी तेका कितें म्हणून धरून हाडले? प्रूफ कितें आहा तेका दवरपाचो? हो सारको बरो मनीस आनी हेसोल्या संवसारांत कोणें करूं ना म्हणून सारको डायरेक्ट प्रूफ आहा वचो जेजू देव म्हणून दाखोवन दिताय तेचो डायरेक्ट तेका कोणाक? जिदेवाच्या वडिलांक. आतां देखून वडील तेचे आहाय ते. ते आनी वडील चेंज जालो नाय. जे परी आमगेलो इगोर्जीचो वडील जेजू आहा, ते भाशेन तेंगे ते वडील तेचे आहाय. हेच कचरो तेदो आहलो तो चोय. लोकां फोट मान अ, तेंका लोकां हेका हे फोंड राखताले तेंका पयशे दीन सांगो की जेजूक चोन्न वयल म्हूण फोंडांतलो शिसांनी. ते चेंज ते बदलो नाय, चेंज जालो नाय. कित्याक? तेंगेलें पाद्रीपण वयता, तेंगेल्यो फामिल्यो उबोत पडटाय, तेंका कामां वचों पडटा. तेंगेलें फटकिरें पाद्रीपण आहा तें वयता तेंगेलें. तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, "हो मनीस उलयता ते भाशेन केदींच कोण उलोवंक ना." 47 फारिजेवांनी तांकां जाबाब दिलो, "तुमी फसल्यात कितें? आतां हे फारिजो हे पळय धर्माचे वडील आहाय ते आतां तेंच्या कानाक घाताय की तुमी पिशे जाल्याई, तुमी तेका सांगणे येयले हेच तेंग्यात उलोवप की तो होऱ्या रॉंग आहा आनी हेय आतां रॉंग आहाय म्हणून हेणें आयकलां तें सारकें न्ही हेंगे कान दोळे सगळे उगोत आहाय. ते सारके आयकोन थिंगा विटनस कोन्न येयल्याय. तोरी आसतना हे तेंका पिश्यांक काडटाय. तुमी फसल्यात कितें? ते आतां आडमासाचे मनीस थिंगा इतू जाण गेले ते 1 आनी 2 न्ही तुमी चड जाण आहाय ते. कित्याक कोणाकूय धरून धाडटो जाल्यार एक मनशाच्यान वचोन धरूंक जायना आनी कित्याक तेगे जेजुगे आनी फॉलोवर आनी शिसा आहाय बारबो. तर हितू लोकांक झगडोन तेका धरून हाडपाचो. बार शिसा आहाय प्लस आनी थिंगा इतुलो लोक हाजरांनी 20,000-30,000 लोक एकठांय जाता. इतुल्या लोकांक झगडोन तेका धरून हाडपाचो जेजू. तर हे 1 आनी 2 जाण गेलो नाय. तरी मिलिटरी बरी हाजरान गेलो आसतली. तुमी फसल्यात कितें? वडिलांतले आनी फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बावाट दवरलो म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्राची वळख नासलोली, शिरा पडलोली. ताचे मदल्या एकल्यान जेजूशी आदीं आयलो त्या निकोडेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्ल्या बगर आनीक तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमच्या शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनीक एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजोंक ना म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. 49 48 वडिलांतल्या आनीक फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताजेर बावाट दवरलो म्हूण आसा. तर आतां हे पळे फारिजेव धर्माचे वडील आहाय ते, हे पळय तेका धरून गेल्ले. तेंकां आतां ते पोत्तून हें कोताय की हाल्स तेंच्या मतीन घाताय की पोत्तून वचोन तेणी जेजू केशे भाशेन धरून हाडपाचो. हें ते आतां तेका सांगूंक कोताय आनी आतां आमी चॅप्टर होको 7 पावले जॉन. तो जेजूगेली मिनिस्ट्री कोम्या जायन चड पयस पावलो नाय. तर निमाणें जेजूक 2 नाटे तेदो म्हळ्यार आनी कितू चॅप्टर उरले ते चोया मोदें. तर आतां इमिजिएटली पोत्तून ते धाडपा आहले तेंका. कित्याक ते कितें कितें सांगताय तेंका आतां तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूशी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूशी आदीं आयल्लो त्या निकोडेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्ल्या बगर आनीक तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनीक एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतोलें.
तर आमी आतां 8 घेया. 7 चॅप्टर काबार आलो. पोरदुवारांत सांपडलेली बायल 8. आनीक जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनीक भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनीक बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनीक फारिजेवांनी पोरदुवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनीक मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरदुवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फॉर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जाबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर ताणें अशें विचारलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बुरोवंक लागलो. आनीक ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट वडो घालून जेजू जमनीर बुरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोडसरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनीक मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. तर आतां हिंगा आमकां आचिल्लें तेजेर कोट्टा हेडींग आहा तें पोरदुवारांत सांपडलेली बायल. तर आतां एक मिस्टेक कोतो जाल्यार हिंगा म्हणटाय ते बायलेन पोरदुवाराक सांपडली. तर आतां हिंगा बायलेकूच धरून हाडले, दादूल खंय गेलो? तर हो संवसारू जेजूच्या टायमार बायलांक तेणें नाकारल्योय आनीक बायलांक सारकीं थर्ड क्लास आनीक स्लेव्स अशें करून त्या बायलांक त्या तेंपार त्रातार कोत्ताले. ना जाल्यार हिंगा दादूलो येवपा जाय आसलो. पोरदुवार फकत एक मनशाच्यान करपा जायना, 2 मनशां जायी. तर हिंगा दादूलो येवपा जाय आसलो. तर दादल्याक म्हणटाय ते फॉर्मोण मारनाकाय, फकत बायलेक हातरांनी माराय. आतां चोय हो संवसार हुंचे आसता जाल्यार चलतालो आनीक आज पासून हें आजून चलता. जो लोक जेजू मानना तो हेंच मानिता. बायलेक सारकी किर्यादा भाशेन वागोवपाची. जो पळय लोक क्रिस्तांव कंट्री पळयनाय थिंगा हें सारकें चड जाता. बायलेक सारकी किर्यादाचे भाशेन तेक आनीक उलोवपाक तेक एक देखून रायट ना. हे भाशेन बायलांक सारकी दामून दवरलो आहाय. जो लोक कातोलीक ना, क्रिस्तांव पळयना ते कंट्रीनी सारकें बायलांक सारकें चिड्डून दवरलो आहाय बायलांक. कित्याक तेणी आजून जेजूक मानून घेयलो ना म्हणटच हो पोरनो कोरार आहा तो ते मानताय. कित्याक तेणी बरो भाशेन आन्सर दिला हो चोय. मोइजेसाच्या शास्त्रांत बरयलोलें आहा बायलांक फातरावन मारूंक. तर हो पळय पोरनो कोरार आहा लॉ ऑफ सीन एंड डेथ तो आजून पासून संवसारांत चालू आहा. जे लोकांनी जेजूक मानून घेयलोलो ना तो लोक आजून सगलो लोक आजून पोरनो कोरार मानिता. आनीक चड करून क्रिस्तांव पळय कंट्री नाय तितून सगलो हो आख्खोच पोरनो कोरार चलता. तर बायलांक थिंगा कांय करपा जायना. बायलो सारक्यो पांयाची व्हाण जालोल्या भाशेन थिंगा सारकें भियोन एक मोनजाती भाशेन तेणी भियोन रावपा पडटा जिवीतभर बायलांनी.
म्हळ्यार चेडूं कोणू जावं ती तेशें कोन्न. हिंगाय तशें चोय बायले हातरान माराय म्हणटाय त्या. आतां घोड्या रेप जालो जाल्यार दादले हातरान मारपा जाय आसलो पूण बायले मारय म्हणटाय त्या चोय. आनीक तेणी मेन म्हणटा तें कितें आल्टेक दोन न्हू 6वां सांगोता आमकां चॅप्टर 8 वर्स 6 जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. तर आतां जेजूगेलो आन्सर कितें तो चोयन जेजूक आतां हिंगसान धरून व्हरपाचो. एशें तें आतां तेंगेलो. हे पळय आतां धर्मशास्त्री पळय येयल्ले ते आतां जेजू सारके धरपाकूय येयल्ले. कित्याक काल तेंगे ते मनशान धाडलोलें काम जावं ना न्ही. मनीस परतून येयले. आयज ते सगल्या मनशांक घेवन आयज परतून येयल्या ते धरपा. आयज केचे भाशेन धरून व्हरया म्हणटाय ते जेजू. आयज आनी सोडची न्ही. काल तुमकां धाडलोलें तुमी सांगलो तें काम कोन्नासतना जेजूगेले मानून तुमी परतून येयले. तर आज चोया आज आमी तेका केसो धरून हाडया. आयज सगळे गेले ते धरपा म्हणून आनी कोणाक हाडली एक बायली हाडली. आतांच सांपड म्हणटा त्या पोरदुवाराक आतांच. घोडये ते बायलेक तेणें फसयली म्हणून कितें म्हणून खबर ना. तेन पोरदुवार केल्लो वा कितें म्हणून कोणाक खबर ना. पूण ते आतां जेजू धरपा जाय म्हणून हें नाटक घेवन येयल्या ते चोय. तुमकां युट्यूबाचेर पळय लोक नाटक दाखयता ते चोय ते घेवन येयल्या हिंगार. आमी कोण सांताच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, सायबीण मांयच्या नांवान, कोण वेलांकीण सायबिणीच्या नांवान आमी तुमच्या मुखार हें युट्यूबाचेर नाटक घेवन येता म्हणटाय ते. आनीक पळयतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटाय ते. तुका आनीक तुजे फामिलीक. तर एशें कोन्न ते नाटक करून आतां ते बायले घेवन येयल्ले. आनीक ते ताचे कोडे विचारीत रावले देखून उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, तुमच्या मोदें जाता तुमच्या मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो रावचो. आतां तेन्नाचे तुमी दादूच जाणाय कितू पाटी काजार जाताले. आनीक तांकां रेप म्हणल्यार दादल्यांक कांय फॉर्मट नासलोलें तर कितू रेप कोताले तें चोयाय तुमी दादूल ते दोना. कित्याक तांकां दादल्यांक फॉर्मट ना रेप जाले म्हणटाय ते बायले फातरान मारी चोय. रेप जालो बायले दोन हाडले तेणी. बायले फातरान मारय म्हणटाय ते आनी रेप केलो ते दादल्या सोडपाचो. तर तुमी आतां चिंत्याय हे दादुले पातकां बुडोवन ते सारके काबार जाल्ले. तर जेजू तेंकां कितें म्हणटा तुमचे भितर कोणा पातोक ना ते पयलीं हातोर मारय म्हणून. आनी म्हणटा वचून मागीर कितें बरयलां व्हडले पड जाणटे पड आसले ते पयलीं गेले म्हटल्यार तुमी चोयाय जाणटेल्यांक पातकां कितू आहलीं आसतलीं तीं. आनीक हे संवसाराचो अन्याचार हो हें पडे बायलांचेर पडे हें पडे जाता अत्याचार आनी अन्याचार आनी कितें म्हणटाय तें सगलें पांयाची व्हाण म्हणटाय बायलेक तेचो पडे बायलांगेले पडे बायलांचे पडे हो दादल्यांगेलो पडे वेव्हार चलोला. तें बंद करपा लागून जेजू येवचे पडलें कित्याक संवसार चड वायट जालो. संवसार उदकांत बुडोवन देखून मारलो. सगल्या लोकांक बुडोवन देवान काबार केले. नुआगेली बोट आनी नुआगेली फामिली साल्वा जाली. तर तरी पूण नुआगेले पिळगी देखून दोन परतून आमकां पातकां पळयो. कोणागे पिळगो नुआगेल्यो. तेज उपरांत जाले त्यो नुआगे पिळगा. नुआगे देखून पिळगा चोयाय तुमी कितू वायटान लोबदोल त्यो. तेंगली भुरगीं तेंगली मागीर फुडारी लोक पातकां गेलो. कित्याक तांणी हें पळय ओल्ड टेस्टामेंटाचें पळय आहलोलें तें तेणी हाल्स घेयलें. आनीक ओल्ड टेस्टामेंटीन चलोन बायलां एशें कोन्न हातरांनी मारय आनीक बायलांक तुमी सकल म्हणून सजमाय. बायलो कचरो म्हणून सजमाय. बायलो किर्याद म्हणून सजमाय. बायलो पांयाची व्हाण म्हणून सजमाय. हें शिकोन तो लोक आमकोडे वायट जालो. नुआगेले घरांतल्या पळय लोक जल्मलो तो परतून लोक वायट जालो.
तर देवान संवसार काबार केलोलो चिंतून की आतां ही नुआ गेली पळय पिळगां येतली ती पूण बरी जातली आनीक संवसार बरे भाशेन चलतलो. पूण ना, संवसार वायटांत लोबदोन संवसार वायट जायन हो चोय हो अन्याचार आनी अत्याचार जावपाचो बंद जालो ना. आनीक आजून पर्यंत तो संवसारांत सगळ्या कडेन चलता. जो लोक कातोलीक ना तो लोक सारको चड बायलां त्रास करतात. तर हें आमी बंद केदों जातलें आमगे कातोलिकांगे घरांनी देखून हें केदों बंद जातलें जेन्ना आमी पवित्र जातलीं तेन्नाच आमी घोव बायलां चेडो चेडूं बायल दादलो एक म्हणून आमी ह्याच दिसा सावन जियेवपा लागतलीं. ना जाल्यार घोव कितें म्हणटा आपूण घराचो वडील आनीक हांव सांगता ते भाशेन मुगेल्या उतरांचेर घर चलतलें. तुमच्यान कोणाच्यान मोदें जाप घालपाक जायना. हें कातोलिकाक गेल्या धर्मांनी चलत घरांनी चलता तर हें बंद जावपा जाय. जेजू हेका लागून येयलो आनीक जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्नाच तुज्यान हें सगलें दादल्याचें आनी बायलेचें मोदें पळय हें हो आमगेलो अन्याय आहा तो आमी पयस करून सगल्यांनी आख्खो घोराबो मोगान जियेवपाक आमकां मेळटलें. तर आमी हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. आतां रोजार करया. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पवित्र आत्म्या थँक्यू. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, त्योदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कोलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जेसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियादादवाज आनीक तिचे फामिलीक, मोरियान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. तुजे आंज बडवे धाडून तांचेर आकाताचें मरण एक्सिडेंटाचें मरण हें न जावपाक तूं तांकां सांबाळून दवर. तशेंच सगल्यांक कोवीड पिडेंतनी सांबाळून दवर आनी कोवीड पिडा तांची सुरशिल्ली पयस कर. तशेंच घरांतलीं पळय मेंबरां काम करतात तांचें काम सांबाळून राखून दवर आनीक तांकां बरें पगार दी, तांकां पोस्ट वाडय. तशेंच जो लोक घरांतलो मेंबर काम सोदतात तांकां तांच्या चिंतना परस डबल पगार तांकां दी आनीक बरे व्हडले कंपनीन तांकां काम फावो कर. तशेंच सगळीं दुयेंसां अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, हार्टाचें दुयेंस, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, डायलिसीस, पॅनक्रिया फेलियर आनीक तकलेचें मेंदवाचें उगडास उरना तें, तकलेन आवट जालें ती, तकलेन बुरशेलें ती आनीक कुडीच्या सांद्याचें, हाडाचें, बेडाचें, मानेचें, दोळ्याचें, कानाचें, नाकाचें हीं सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरी कर आनीक ही मिलाग्र तांकां तूं करून दाखय तांच्या जिवितांत. तांणी ही मिलाग्र तरी पळोवन तीं पवित्र जावंक पावूंक आनीक जेजूचो वारो फुडें व्हरोंक तीं लागूं. तशेंच तांची सगळीं चिंतना शांती पावय आनीक तांकां खंय वयतात भायर सरतात वचून येतात तांकां बरी करून व्हरोन हाड. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.